नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सक्षम जन लोकपाला खातीर अण्णाच्या जन आंदोलनाचो तिसरो पावंडो सुरू. मुंबय धरलो 3 दिसांचो उपास. वेंचणूक आशिल्ल्या 5 राज्यांनी काँग्रेसी आड प्रचार करपाची अण्णाची शिटकावणी. सरकारी लोकपाला वेल्यान भाजपा काँग्रेसी मदीं संसदेंत पेटलें. विधेयक भारताची संविधानीक रचना करतले काबार. भाजपाची शिटकावणी. विधेयकांत परत दुरुस्ती करपाची सरकाराची तयारी. चाळीसय मतदारसंघांनी मेळून काँग्रेसीचे 168 इत्सूक उमेदवार. अर्ज भरप्यां मदीं काँग्रेसीच्या 5 खासदार मंत्र्यांचे पूत, बायल वा धूव. सुत्रां म्हणटात मिकी काडटा गोवा प्रोग्रेसिव्ह पार्टी. पणजे सोमारा राती चोरांनी मोबायलाचे फोडले दुकान. 15 लाखांच्या म्हालाक मारलो हात. पुलीस मुख्यालयाकडच्यान 4 पावलांचेर लूट. आनी खेळामार नातलाच्या मध्यंतरा उपरांत बुधवारा सावन आय लीग परत चालू. वस्ताद धेंपो स्पोर्ट्स क्लब खेळटले बंगळुराक, जाल्यार चर्चिल ब्रदर्साची स्पोर्टिंगा आड फातोड्ड्या झूज. आता खबर विस्तारान. स्वतंत्र आनी सक्षम लोकपाला खातीर अण्णाच्या जन आंदोलनाच्या तिसऱ्या पावंड्याक सुरवात जाल्या. मंगळारा मुंबय MMRDAच्या ग्राउंडार अण्णान 3 दिसांचो उपास सुरू केलो. हांव जिवाक भिना, भ्रष्टाचारा आड जिवाचो त्याग करपाची वेळ आयल्या अशी शिटकावणी अण्णान दिली. वेंचणूक जावपा आशिल्ल्या 5 राज्यांनी काँग्रेसी आड प्रचार करपाची घोशणाय ताणें केल्या. और जहां तक जीना देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए जीना, तो मृत्यु का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं मृत्यु का. पहले तो 5 राज्यों में जो इलेक्शन है विधानसभा का, उस विधानसभा के 5 राज्यों में जाकर हम प्रचार करेंगे. दिल्ली की पार्लियामेंट से जन पार्लियामेंट बनी है ना. अण्णा हजारे सोमारा राती राळेगण सिद्धी सावन मुंबय पावलो. जुहू महात्मा गांधी पुतळ्याक आर्गां ओपून अण्णा MMRDAच्या ग्राउंडार वचपाक भायर सरलो. सांताक्रूज ट्युलिप स्टार हॉटेल, मिठीबाई कॉलेज, SV रोड, विले पार्ले, खार आनी बांद्राच्यान अण्णाची रॅली गेली. अण्णान उपास सुरू करतकच वरा भितर टीम अण्णाचे वांगडी अरविंद केजरीवाल आनी किरण बेदीन अण्णाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान तांकां उपास फाटीं घेवचो म्हूण सुचयले. सरकाराचे लोकपाल विधेयक रद्द करचे अशी मागणी अरविंद केजरीवालान केली. भ्रष्टाचारा आड आंदोलन सरकार चिड्डुपाचो यत्न करता असो आरोपय केजरीवालान केलो. कि सरकार के इस कमजोर बिल को खारिज कर दें और जन लोकपाल बिल पारित करे संसद हमारी. सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की हर कोशिश की है. मीडिया ने हम लोगों का बहुत साथ दिया. मीडिया को के ऊपर दमन करने की कोशिश की गई. SMS का हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, तो सरकार ने टेलीकॉम पॉलिसी बदल दी. कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी. इतले मजगती टीम अण्णाचो वांगडी प्रशांत भूषणान रामलीला मैदानाचेर 8 वरांचो उपास धरलो. प्रधानमंत्र्याक धाडिल्ल्या जाहीर पत्रांत टीम अण्णान मागण्यो केल्यात त्यो अश्यो. टीम अण्णाच्यो मुखेल मागण्यो: CBI लोकपाला खाला हाडची. चौकशी करपाचो लोकपाल आनी लोकायुक्तांक अधिकार. लेखी कागाळ नासली तरी चौकशी करपाचो लोकपालाक अधिकार. क वर्ग कर्मचाऱ्यांची चौकशी करपाचो अधिकार. इतले मजगती इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान पणजे आझाद मैदानाचेर उपास सुरू केलो. उत्तर गोंय टुरिस्ट टॅक्सी असोसिएशन, अखिल गोवा फोटो पत्रकारांच्या संघटनेनय आंदोलनाक तेंको दिला. 3 दीस उपास केल्या उपरांत
30 तारखेसावन देशभर जेल भरो आंदोलन सुरू जातले आणि हांगा चेन हंगर स्ट्रायक जातलो. रोज रोज नवीन नवीन लोक येवन उपोषणाक बसतले. आदलो आमदार आणि दिवचले समाज उत्कर्ष संघटनेचो विष्णू नायकान लोकायुक्त विधेयकाचो मराठी अणकार केला. ह्यो कॉपी लोकांक फुकट मेळटल्यो. मात वास्कोचो अरविंद काकोडकार म्हणटा, हांव अण्णा न्ही. तांणी पयलेंच जे अंचन करून ती 5-5 जाणांची टीम केली तितले पर्यंत अण्णा म्हजे कोतान बरोबर आशिल्लो. मागीर तागेली ताणी मेथड म्हाका चुकीची दिसली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. दुसरे वटयां संसदेंत ह्या विधेयका वेल्यान भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं बरेंच पेटलें. हें विधेयक भारताची संविधानीक रचना काबार करतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी सुषमा स्वराजान केलो. हे फाटभुंयेर लोकपाल विधेयकांत परत दुरुस्ती करपाची तयारी सरकारान चलयल्या. मात विधेयक पास जातलें असो दावो प्रधानमंत्र्यान केला. राती उसरा मेरेन संसदेन चर्चा चल्ली. It is my honest belief that the bill that is now before this August House lives up to the promise that members of this House collectively made to the people of this country by way of the sense of the House at the end of the debate on 27 August 2011. संसदीय व्यवहार राज्यमंत्री व्ही नारायणस्वामीन सरकारचे लोकपाल विधेयक संसदेन मांडले. ताचे उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी सुषमा स्वराजान उलोवप सुरू केलें. हे विधेयक भारताची संविधानीक रचना काबार करतली अशी शिटकावणी तिणें दिली. तिणें CBI लोकयुक्तांची सक्ती आनी अल्पसंख्यांकां खातीर आरक्षणाचो संविधानीक मुद्दो काडलो. हाचेर काँग्रेसीच्या कपिल सिब्बलान तिका जाप दिली. प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त नेमचे अशें संसदेन हे पयलीं एकमतान थारायला. अशें आसतना केंद्र सरकारान राज्याक लोकायुक्ताची सक्ती करची न्ही ही भाजपाची मागणी पटपा सारकी न्ही आनी ही तरतूद लोकपालत घटनेच्या कलम 252 अथवा 253 खाला आसची हे न्यायालय थारायतले अशें सिब्बलान म्हळें. कौन करेगा सिलेक्शन? सुषमा जी बताइए, कौन करेगा सिलेक्शन? कोई बाहर के लोग? लोकपाल ये करेगा कि हम जानते हैं सब कुछ देश के लिए क्या है और पार्लियामेंट के चुने हुए लोग कोई नहीं जानते. क्या ऐसा लोकपाल लाना चाहती हैं? लेकिन बड़े सोच विचार से संविधान को सामने रखते हुए हमने आपको एक ढांचा दिया और वो ढांचा इस बात को सामने रखते हुए कि कोई ऐसी शक्ति नाम किसी और को दे दे जो इस ढांचे को ही खत्म कर दे. बहुजन समाजवादी पक्षान सरकाराच्या लोकपाल विधेयकाक विरोध केला. इतना संविधान के पूरी तरह से ध्वंस के लिए आप 253 में ला रहे हैं और आप सोचते हैं कि सदन में और देश की जनता जो है वो आपके दावपेच को समझेगी नहीं. समाजवादी पार्टीचो मुलायम सिंग यादव म्हणटा, लोकपाला परस लोकतंत्र व्हड आसा. ताणें सरकाराच्या लोकपाल विधेयकातले दोष दाखयले. ये ध्यान रखना होगा कि लोकपाल से लोकतंत्र बड़ा है. ये बिल में भी बहुत कमी है. एके वाटेन सरकारी लोकपाल विधेयका आड टीम अण्णाच्या फुडारपणाखाला देशभरान आंदोलन नेट धरता. अशें आसतना सरकारी लोकपाल विधेयक पास करपा खातीर UPA कडेन संसदेत आंकडो आसा असो दावो प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंगान केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. 40 मतदारसंघांनी काँग्रेसीचे आमदार धरून 168 इत्सूक उमेदवार आसात. मंगळारा अर्ज भरल्या तातूंत काँग्रेसीच्या वजनदार 5 खासदार मंत्र्यांचे पूत बायल वा धूव आसा. काँग्रेस राष्ट्रवादी मदीं युतीचेर दिल्ली बसका जाली, मात सिटांचेर निर्णय येन्ना जावचो ना. दुसरे वटयां मिकी पाशेकोची लागींची सुत्रां सांगता ते प्रमाण फुडल्या 1-2 दिसांत तो ताच्या पक्षाची घोशणा करतलो. गोवा विकास वा गोवा प्रोग्रेसिव्ह पार्टी अशें ताच्या पक्षाचें नांव सध्या थारता. काँग्रेसीची तिकीट जाय आशिल्ल्यांक अर्ज घालपाचो निमणो दीस मंगळार आशिल्लो. भाजपांतल्यान काँग्रेसींत उडी मारिल्ल्या राजेश पाटणेकार आनी दयानंद सोपटेन मंगळारा काँग्रेस उमेदवारीचे अर्ज भरले. दिवचले खातीर नरेश सावळ आनी मांद्रेच्यान काँग्रेसीच्या हेर फुडाऱ्यांनी अर्ज भरल्यात. काँग्रेसीच्या सध्याच्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांनी तिकेटी खातीर अर्ज घाले. अर्जांच्या बाबतींत एका मुरगांव मतदारसंघा खातीर वट्ट 14 उमेदवारांचे अर्ज आयल्यात. काणकोणा खातीर 11 जाल्यार मामीच्या सांताक्रुजा खातीर 10 अर्ज आयल्यात. काँग्रेस मंत्री आमदारांच्या बायल भुरग्यांनी आपापले अर्ज घाल्यात. तातूंत बाणावले खातीर चर्चिलाची धूव वालांका आसाच. ते भायर सांगेच्यान जोकीचो पूत युरी आलेमाव आनी कुडतरेच्यान फ्रांसीस सार्दिनाचो पूत शालोम सार्दिनय काँग्रेस तिकेटीचो दावेदार आसा. बाबूश मोन्सेराताची घरकान्न जेनिफर मोन्सेरातय सांताक्रूज मतदारसंघा खातीर अर्ज घालूंक फाटीं रावंक ना.
मया खातीर अण्णा झांटयेचो पूत प्रवीण जाल्यार रवी नायकाचो पूत रितेश नायक मडकय मतदारसंघात काँग्रेस तिकीट सोदता. माझे स्वतःचे काम आसा, आमी फोंड्या काम केलां अंडर माय फादर. आमी खूब काम केल्लें आसा सोशल वर्क. सो मडकय आमी सुरू करपाक सोदता. A person who is hardworking, a woman candidate and a youth candidate deserves the seat. So I am the one. साळगांवा खातीर काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री विली डिसोजाचो जावय तुलियो डिसोजा पासून रेसीत आसा. कांय तरणाट्यांनी तिकेटी खातीर अर्ज घाल्यात. ह्या फाटी हांवें क्लेम घातला की म्हाका फातोर्डा मतदारसंघाक जय तिकेट दिवची म्हणून. आनी म्हाका दिसता की गेली 10 वर्सां मुस्लिमांचो एकूय रिप्रेझेंटेशन जो आसा हे गोंयांत ना. काँग्रेस राष्ट्रवादी मदीं युतीचेर दिल्ली राष्ट्रवादीचो दिल्लीतलो फुडारी प्रफुल्ल पटेल आनी गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्राराची बसका जाली. मात सिटांचें निश्चित कांयच थारूंक ना. इतले मजगतीं मिकी पाशेको आपलो नवो पक्ष गोवा विकास पक्ष वा गोवा प्रोग्रेसीव पार्टी ह्या नांवान फुडल्या 1-2 दिसां भितर घोशीत करपाचो आसा अशें सुत्रां सांगतात. मिकी म्हणटा आपूण 33 उमेदवार घालतलो. इतले मजगतीं मोगोंतलीं सुत्रां सांगता ते प्रमाण भाजपा आनी मोगो मदीं युती खातीर नेटान यत्न चल्ल्यात. मोगोच्या केंद्रीय समितीची फुडल्या 2-4 दिसांत हाचेर बसका जावपाची आसा. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबरांकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.